नमस्कार. गोवा टुनाइट आज स्मिता येकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारीक येता गोंयांत बेतलान एका प्रकल्पाचे करतलो उक्तावण. मडगांवां जाहीर सभा. प्रधानमंत्र्याच्या गोंय भेटेचे फाटभुंयेर बीजेपी कोर कमिटीची बसका. गोयच्यान अयोध्येत आस्था स्पेशल एक्सप्रेस 22 डब्यांची खासा रेल्वे. दक्षिण अस्तंत रेल्वेची घोषणा. 12 आनी 26 फेब्रुवारीक ट्रेन. 16 फेब्रुवारी 1 मार्चाक रिटर्न. वागातोर एका क्लबात नासतना बेशुद्ध पडून 27 वर्सांचो राजस्थानचो तरणाटो सोंपलो. उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत डिक्लेअर्ड डेड. हणजूण पुलीस करतात तपास. फुडली पिळगी निरोगी जावची म्हणून आयुष मंत्रालयाचो होमिओपॅथी फॉर स्कूल हेल्थ 3 वर्सांचो खासा उपक्रम 1ली ते 5वी मेरेनच्या भुरग्यांक गोंयच्या हायस्कुलांनी सुरू. दोन 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेची तयारी. 5000 पोलिंग ऑफिसरांक प्रशिक्षण. पयली जिल्लो पावण्यार टिमींग ट्रेनिंग. उपरांत विधानसभा मतदारसंघ पावण्यार. तरणाट्यांनी नुस्तें पोसपाची डिग्री घेवची. लोकांनी नुस्तें पोसपाच्या धंद्यात देवचे. मुख्यमंत्र्याचो फिश फेस्टिवलांत उलो. गोंयांत बीएससी इन फिशरीज कोर्स रोखडोच. आनी 26 जानेर ते 4 फेब्रुवारी पणजे लोकोत्सव. 550 स्टॉल्स. गोयचे 23 कलापंगड करतले परफॉर्मन्स. 18 राज्यांचे लोक कलाकार कारागीर जातले वांटेकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फेब्रुवारीक दक्षिण गोंयांत येता. बेतलांत एका प्रकल्पाचे उक्तावण करतलो. मडगांवां जाहीर सभाय आसतली म्हणून केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान मिडियाक सांगलां. प्रधानमंत्र्याच्या गोंय भेटेचे फाटभुंयेर बीजेपीचे कोर कमिटीची बसका जाली. प्रायवेट विजीट आहा पळय ती विजीटीची केन्ना केन्ना 6 तारखेक 6 फेब्रुवारी बेतूल तो प्रकल्पाचे उद्घाटन आसा आनी मडगांव जाहीर सभा जाता. इंडिया अलायन्स जाता तर ह्या टायमार तुमकां दिसता की इंडिया अलायन्साचें कितें जावंक शकता? इंडिया अलायन्स अजून कितें आहा तें तुमी जाणात. तुका कांयच फरक पडची ना. बीजेपीची जे आसा पळय गेल्यापेक्षा जास्त मतांनी भारतीय जनता पार्टी निवडून येता. ओके ठीक आहे. थँक्यू. फायनल इज द फेब्रुवारी लास्ट वीक. फेब्रुवारी लास्ट हय फायनलच जातले. 15 तारखे सुरू जातले फेब्रुवारी पर्यंत. जस्ट 6 तारखेर माननीय नरेंद्र मोदीजी हे गोंयांत येता. तेन्ना इंडिया एनर्जी वीक हाज्या निमित्तांत ते 6 तारखेक इंडिया एनर्जी वीक जे 4 दिसाचें एक्झिबिशन आज 6 तारखेच्यान 9 तारखे पर्यंत ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करतले. आनी ताज्या उपरांत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत विकसित भारत एक बीग एक्झिबिशन कम पब्लीक रॅली आनी तातूंतल्यान 4 प्रोजेक्टांचें इनॉग्रेशन हाजेर इन डिटेलान परत एकदा प्रेस घेवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो कार्यक्रम लोकांक करपाक सगळ्यांक दितले. 6 तारखेर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येतात. गोयच्यान अयोध्येत वचूंक आस्था स्पेशल एक्सप्रेस ही 22 डब्यांची खासा रेल्वे सुरू जाता. दक्षिण अस्तंत रेल्वेन घोषणा केल्या. वास्को सावन 12 आनी 26 फेब्रुवारीक अयोध्ये लागचे रेल्वे स्टेशन दर्शन नगरात वचूंक ट्रेन आसतली. थंयसावन परत येवंक 16 फेब्रुवारी आनी 1 मार्चाक ट्रेन आसा. गोयच्यान अयोध्येत वचपी आस्था स्पेशल एक्सप्रेस ही 22 डब्यांची खासा ट्रेन सुरू जाता. TTAGचो मुखेली म्हणटा आध्यात्मिक पर्यटना खातीर म्हत्वाचें डेस्टिनेशन. सध्या खंय अयोध्येत घे गर्दी पडल्या. गर्दी कमी जातकूच खंय अयोध्या प्लॅन. आमी पळयतात की गोंयान लोक शिर्डी वचपाक हे करता, तिरुपती वचपाक वयता, वाराणसी आसा तशेंच. तसोच आतां अयोध्याक आतां नवें हें जाला म्हणून पीपल आर रियली कीन इन गोईंग. आनी एड टू द फॉर कन्विनियन्स गव्हर्मेंटान रेल्वे चालू केला once a week train direct to Ayodhya from Goa. Addition to that,
ऑल मेट्रो सिटीजच्यान अयोध्या डायरेक्ट फ्लायट चालू जाला आसा. मुंबयच्यान आसा, अहमदाबाद आसा, हैदराबाद आसा, and which can be connected to Goa going to Ayodhya. So there is a lot of demand. But आम्ही कितें म्हणटा की मातशें क्राउड कमी जावनी, then only you take a decide, because हॉटेल्साची खूप कमी आसा थंय. So basically people need to wait for a few days, still it stabilize जातकूच थंय वचपाक. But one thing is very clear, there is one more destination added for religious tourism for गोंयकाराक आणि as a Indian to go visit Ayodhya. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी वांगडा शिरीष कोकळकार. वागातोर एका क्लबात नासतना बेशुद्ध जावन 27 वर्सांचो आशुतोष जदावत ह्या राजस्थानाच्या तरणाट्याक मरण. बेशुद्ध नासतनाच ताका उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलो, थंय तो सोंपलो म्हणून डिक्लेअर. हो प्रकार कितें ताचो हणजूण पोलीस तपास करतात. शेनवारा राती एक अंजुना क्लबांतल्यान एक न्यूज येता की एकटो भुरगो हार्ट अटॅक येयला आनी पडला म्हणून अशी न्यूज येता. मागीर अंजुना पुलीस स्टेशनांतल्यान इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी तेतून कळटा की हे राजस्थानच्यान 3 जाण भुरगे हे गोंयांत भोंवपाक येयले आनी क्लबान तेंच्यांनी एन्जॉय करपाक गेले शेनवारा राती. नाचता नाचता एका भुरग्याक छातयेन दुखता म्हणून तो त्याच जाग्यार कोसळ्ळो आनी ताका शिफ्ट केलो जे हाजीजो हॉस्पिटल आहा म्हापसा हांगा तांकां शिफ्ट केलो आनी थंयसर ताका डिक्लेअर डेड म्हणून कळ्ळें. अजून पर्यंत आतां अंजुना पुलीस स्टेशन फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करता. जो पोस्टमॉर्टम करून तेंची बॉडी आहा ती भुरग्याची फॅमिलीक हँडओवर केल्या आनी तो विसेरा रिपोर्ट आहा अजून अवेटेड आहा, ते अजून डॉक्टरान दिवंक ना. कॉज ऑफ डेथ तेंच्यांनी अजून कांय ते सांगूंक ना. सो ह्या भुरगो हो राजस्थानचो आसलो आनी आशुतोष जगवात म्हणून हे त्या भुरग्याचें नांव आसा. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. फुडली पिळगी निरोगी जावची म्हणून आयुष मंत्रालयाचो होमिओपॅथी फॉर स्कूल हेल्थ हो 3 वर्सांचो खासा उपक्रम. 1ली ते 5वी मेरेनच्या भुरग्यांक होमिओपॅथी सकयल स्क्रीनिंग करून गरज पडल्यार वखदांय दितात. गोंयच्या खुबशा हायस्कुलांनी उपक्रम क्लिनीक सुरू. परवरे LD सामंत मेमोरियल हायस्कुलांतूय क्लिनीक. थंय केंद्रीय मंत्री श्रीपाद गेल्लो. फुडली पिळगी निरोगी आसची म्हूण आयुष मंत्रालयाचो होमिओपॅथी फॉर स्कूल हेल्थ हो 3 वर्सांचो प्रोग्राम गोंयच्या हायस्कुलांनी सुरू. भुरग्यांचे स्क्रीनिंग करून वखदां दितले. हायस्कुलांनूच क्लिनीक तांचो रिकॉर्ड मेंटेन करतले. प्रत्येक स्कूलमध्ये 1ली ते 5वी ह्या विद्यार्थ्यांना आम्ही एनरोल करतो, त्यांचं स्क्रीनिंग करतो. त्यांचे जे काय हेल्थ प्रॉब्लेम्स आहेत ते सगळे आम्ही डेटा घेतो. आणि जसं स्टेट गव्हर्नमेंट स्कूल आहे तिथे 130 मुलांना 1ली ते 5वी विद्यार्थी म्हणजे 130 मुलांना आम्ही स्क्रीन केलेलं आहे. तसंच विद्याप्रबोधिनी पोरवरी या स्कूलमध्ये 554 मुलांना आम्ही एनरोल करतो आहे. त्यात आम्ही जवळजवळ 300 मुलांना स्क्रीन केलेलं आहे. म्हणजे त्यांच्या पालकांकडून आम्ही कन्सेंट घेतलेलं आहे. तर हा प्रोग्राम आणखीन एक स्कूल आहे ते डॉक्टर हेगडेवार स्कूल बॉम्बलिमला. तिथे जवळजवळ 600 विद्यार्थ्यांना आम्ही स्क्रीन करतो आहे. तर हा प्रोग्राम आहे 1 ते 3 वर्षाचा. तर या 3 वर्षामध्ये या मुलांचा आम्ही डेटा कलेक्ट करणार आहे. कसे ते म्हणजे त्यांना काय आजार होते किंवा ते कसे आजारी का पडतात ह्याचा डेटा आम्ही कवर करून नंतर त्यांना आम्ही तशी योग्य ट्रीटमेंट पण देणार. परवरे LD सामंत मेमोरियल हायस्कुलांतूय हो उपक्रम सुरू. होमिओपॅथीक हेल्थ क्लिनीक जे आसा ते आमच्या स्कुलान स्टार्ट केल्ल्या कारणान म्हाका दिसता की बरो रिस्पॉन्स मेळटा आमकां. आनी पालकूय खूब उत्सूक आसा की भुरग्यांचे हेल्थ आत्तां जर कितें तांचे भितर प्रॉब्लेम आसा आयडेंटिफाय जाले जाल्यार फुडें तांकां कांयच प्रॉब्लेम येवचो ना अशें जेन्ना तरेन आमी मोटिवेट करतात पालकांक तेन्ना पालकांक खूब कॉन्फिडन्स येता आनी पालक डॉक्टराक येवन मेळटात. कायमस्वरुपी हे डॉक्टर हांगा आसात, तांच्या खातीर आमी वेवस्था केल्ली आसा. आदलो आयुष मंत्री गोंयचो खासदार श्रीपाद भाऊय LD सामंत हायस्कुलांत गेल्लो. आयुष्याच्या आमच्या आयुर्वेदाच्या माध्यमातून आमी कितें करतात की प्रिव्हेंटिव्हाचेर चड भर दितात. म्हणजे आनी ज्यो रिती रिवाज ज्यो आसात म्हणजे बेगीन उठप, बेगीन न्हिदप, बेगीन जेवप, टायमार जेवप, ह्यो ज्यो काही हें आसा ह्यो आरोग्याचे अर्दे प्रॉब्लेम सॉल्व करतात. आयुर्वेदाच्या माध्यमातून आमी ते हे सगळ्यो गोश्टी लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम करतात. आनी होमिओपॅथीच्या माध्यमातून हें जें कितें आसा की होमिओपॅथीचें औषध सुद्दां आहा तें बरोबर त्या भुरग्यांक सूट जाता. कारण ते गोड गुळगे असतात, बारीक असतात, चड ना.
ताजे सायड इफेक्ट आसनात आनी त्यामुळे स्कूल हेल्थ म्हणजे आमची फुडली पिढी जर आत्तां जर आमी ताचेर लक्ष दिलें जाल्यार ती निरोगी पिढी फुडें निर्माण जातली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. सरकारी यंत्रणेची 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेक तयारी सुरू. उत्तर गोंयांत पोलिंग ऑफिसरा खातीर प्रशिक्षण सुरू जालां. जिल्लो पावण्यार 10 दिसांत 5,000 जाणांक ट्रेनिंग. दिसाक 500 पोलिंग ऑफिसरांक प्रशिक्षण. दुसऱ्या फेजीत विधानसभा मतदारसंघा प्रमाण पोलिंग टीम करून प्रशिक्षण दितले. पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 प्रिसायडिंग ऑफिसरांची ड्युटीज कितें ड्युरींग इलेक्शन टायम तेजेर आमी तांकां ट्रेन करता. सो अलॉंग विथ द थियरी आमी तांकां प्रॅक्टिकल म्हणजे कंट्रोल युनीट, बॅलेट युनीट कशें यूज करपाक जाय, कनेक्शन कशें करपाक जाय. सो ही आतां पयली फेरी चालू आसा. हितून आमी कितें केलां, फक्त अपॉयंटमेंट दिल्लेलें आसा तांकां एज अ प्रिसायडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 आनी आमी तांकां ड्युटी सांगलेली आसा. जे आमकां ECI गायडलायन्स येता त्या प्रमाणे आमी तांकां ट्रेनिंग दिता. म्हणजे ट्रेनिंग घेतल्या उपरांत तेंच्या कडेन बरे रितीन ड्युटीज जावपाक जाय म्हणून ही ट्रेनिंग दिली वयता. सो ही जाल्या पयलो रावंड जाल्या उपरांत मागीर आनी एक सेकंड ऑर मे बी थर्ड रावंड आसूं शकता. थंय तांकां परत एक रिविजन जाता. आतां कितें केलां, प्रत्येक दिसा आमी एक 450-500 पोलिंग टीम आसा पळय तांकां आमी आपयता. पोलिंग ऑफिसर आहा तांकां. ही आतां नॉर्थ गोवान चालू आसा, तशेंच सावथ गोवानूय आसतली. सो नॉर्थ गोवान जे पोलिंग आमकां मेंबर्स जाय तेंच्या खातीर ट्रेनिंग आयच्यान सुरू केल्लेलें आहा. सो ही आतां डिस्ट्रिक्ट लेवलाची जाता. मागीर परत सेकंड रावंड जाता तो असेंब्ली लेवलाचेर जातलो. म्हणजे तांकां पोलिंग स्टेशन थंय कळटले आनी तशें मागीर एज टीम वायज आमी तांकां ट्रेनिंग घेतले. Today we had the first district level training for all the polling staff, and we have gone through the PPTs very clearly, and they have all understood and they have gone confidently, and they will be doing the hands-on much clearly in the second training. Today they have gone very clear with the presentation. They are very happy with the training, and this will continue. They will have another 2 training sessions, and we are preparing for the election. We are training them on everything about all their duties, pre-poll duties, the poll duties and post-poll duties. Everything that they have to fill, the forms that they have to fill, the sealing that they have to do, and what kind of voters that they will come across, and what action they should take in case of each type of worker. इतले मजगती गांवागांवांनी लोक मतदानाचो बरो प्रतिसाद दितात. शारांनी मात मतदान तुलनेत कमी जाता म्हूण गोंयचो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रमेश वर्मान हुस्को उक्तायलो. पणजे, मडगांव, फातोर्डा, ताळगांवां खंय मतदान कमी जाता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. तरणाट्यांनी नुस्तें पोसपाची शिक्षणीक डिग्री घेवंक फुडें सरचें, मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयांत BSc इन फिशरीज सुरू करता. नुस्तें पोसपा विशीं डिप्लोमा कोर्स आसा. लोकांनी ह्या वेवसायांत देवचें. एक्वा मेगा फिश फेस्टिवलांत मुख्यमंत्री उलयलो. बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हो एक्चुअल कोर्स तो दाबोली युनिवर्सिटीत आसा. 3 सीट गोंयच्या भुरग्यां खातीर रिजर्व आसता. दर वर्सा आफ्टर 12th सायन्स 3 जाणांक एडमिशन घेवपाक मेळटा, जेणे करून गव्हर्मेंट ताचो सगळो एक्सपेन्सीस बेर करता. ज्या पद्दतीन पयलीं एग्रीकल्चराक रिजर्व आशिल्ले, वेटरनरीक रिजर्व आसा, वेटरनरीक 8 सीट रिजर्व आसा, फिशरीजाक 3 सीट रिजर्व आसा. म्हाका दिसता समेस्त गोंयच्या भुरग्यांनी फिशरीज हो सब्जेक्ट घेवन शिकचेय बी. इट इज एन बॅचलर लेवल, देन मास्टर लेवल आनी ताज्या उपरांत इन PhD. कारण इन लॉंग रन कोस्टल बेल्टांत आसलेल्या सगळ्या लोकांक फिशरीज हे इंडस्ट्री म्हणून जेन्ना आमी पळयतले, इट इज अ ब्लू इकॉनॉमीच्या कन्सेप्टान येवपी. आनी नॉट ओन्ली द फीश बट ब्लू इकॉनॉमीत वेगवेगळ्यो गजाली येता. आनी बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आमी शिकपाक जाता. गोंयच्या लोकल भुरग्यांनी एक तर BSc इन फिशरीज सायन्स शिकचें. आमची इच्छा गोंयकारां म्हणजे गोंय सरकारची, आमी एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली. आमी BSc इन वेटरनरी कॉलेज सुरू करपाचें आसा. आनी इन लॉंग रन इट इज अ बॅचलर इन फिशरीज सायन्स कॉलेज हेय बी गोंय सरकारचें सुरू जावचें, हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमी जें म्हणटा की PM विश्वकर्माच्या अंडर नेट मेकिंग, होडी मेकिंग हे जशें येता तशें वेगवेगळे डिप्लोमा कोर्सीस सुद्दां फिशरीज इंडस्ट्रीजान आसा. तेय कोर्सीस खूब भुरग्यांनी शिकचे. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पणजे लोकोत्सव जानेर 26 ते 4 फेब्रेर. कला संस्कृती मंत्री गोविंदान घोषणा केली. अंदूचे लोक उत्सवाचे आकर्षण 5 माळ्यांची स्टेज.
गोयचे 23 पंगडाचो परफॉर्मन्स 18 राज्यांचे लोक कलाकार कारागीर वांटेकार जातले. 550 स्टॉल्स तेवटेन शिरदोन पाळ्या 11वो जागोर 27 आनी 28 तारखेक जातलो. जागोरात 6 ग्रुप वांटेकार. अंदूचो लोकोत्सव जो आसा हो लोकोत्सव 26 तारीख ते 4 फेब्रुवारी त्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमाचेर घेवपाचो ठरलेलो आसा. हेजे संदर्भान जय तयारी खास करून ह्या एकंदरीच्या लोकोत्सवा भितर 550 स्टॉल्स जे आसात थंय उबे जाल्ले आसात आनी त्याच प्रमाणे ह्या 550 स्टॉल्सांक धरून जवळ जवळ 700 जे कारागीर जे आसात ते तातूंत पार्टिसिपेशन करपाचें आसा. ते 10 दिसां भितर 27 तारखेक 3 जागर आसात जे एक आपले आयोजन म्हणजे यजमान जे आसा ते म्हळ्यार सातेरी मूळ संस्था पाळी शिरदोन. दुसरो जागोर जो जातलो तो श्री विठोबा दहाजाण समाज धोणशी नागेशी तातूंत स्वता हांवूय आसतलो, पार्टिसिपेशन म्हजें आसतलें. तिसरो जागोर जो आसा तो नागेश महारुद्र मंडळ कुडका तिसवाडी. दुसरे दिसाचे 3 जागर आसात ते श्री हनुमान संस्थान गवळेबाट चिंबल, श्री सद्गुरू दहाजाण मंडळ गोठण वेलिंग आनी श्री सातेरी मूळ संस्थान पाळे शिरदोन अशें आसतले. आनी तातूंत भितर प्रत्येक जागोर महोत्सवाच्या निमतान ज्या जागराक बरी भशेन योगदान जणेन जेन्ने दिल्लें आसा, जे जाणकार आसा, जे आज खूब कसलेच आशा न बाळगता तांच्यान ही पारंपारीक जायत जें आसा तें मुखार व्हरपा खातीर सातत्यान प्रयत्न केल्लो आसा. ते जवळ जवळ आमचे 14 जाणांचो आमी सन्मान करतले. कोमुनिदादीच्यो जमनी गोंयकारांक दिवच्यो म्हणून आर्जी मागता. आमदार विरेश शिष्टमंडळाक घेवन मडगांवां दक्षिण गोंय कोमुनिदाद प्रशासकाच्या कचेरेक जाल्यार आर्जी मुखेली मनोज परबान उत्तर गोंय कोमुनिदाद प्रशासकाच्या कचेरेक पणजे निवेदन दिलें. आतां अशें जाल्लें आसा खुबशे कोमुनिदाद जागे जे आसा ते हडपलेले आसा, भायले येता आनी कॅप्चर करता. सो तेका लागून आमी एक मेमोरेंडम केला. त्या मेमोरेंडमान आमी घातलेलें आसा की जे कोमुनिदाद जागे आसा जे आमच्या जाणट्यांनी आमकां दवरिल्ले, गांवकारी सिस्टम जो आसलो पोर्चुगेज वेळाच्या पयलूच्यान हो गांवकारी सिस्टम कंटिन्यू जालो. कोड ऑफ कोमुनिदाद येयलो. कोड ऑफ कोमुनिदादांनी स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन जाल्ले की हे जे गांवकारी लँड आसा हे गांवकारांक दिवचे म्हणून. बट आयज खंय ना खंय इनलिगली हे कोमुनिदाद लँड एन्क्रोच जाल्ले आसा, हाल्लेले आसा, हडपलेले आसा आनी गव्हर्मेंट जो सरकार आसा, बीजेपी सरकार आसा, त्या इनलिगल एन्क्रोचमेंटाक लिगलायज करपाक सोदता. तशेंच तुमी पळयता आसतले कितलेशे स्क्रॅप यार्ड्स ह्या हितून जाल्ले आसा, स्लम्स जाल्ले आसा आनी ते लिगलायज करपाचो हो षडयंत्र सरकार करता. सो तेका लागून आमी आमचे मेमोरेंडम घातला. तितून हे जे जागे आसा कोमुनिदादीचे ते आयडेंटिफाय जावचे पयले म्हणजे. आनी दुसरे आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे नीज गोंयकार आसा, जो 1961 जो कट ऑफ आसा तेच्या पयलींचे नीज गोंयकार आसा, तांकां आयज तुमी पळयता आसतले गोंयकारांक जागे मेळना. आयज खूब त्रास जाता. पयलू अशें आसलें की लिजार जागे दिवपाचे आसले, शेत रोवपाक जावं दोंगर करपाक लागून लिजार दिताले, जावं कोणाकूय गरजवंत आसा ताका जागो मेळटालो. पण आतां ती पद्दत काबार जाल्ली आसा. आयज कोणीय येता आनी ते कॅप्चर करता. अजून अशी परिस्थिती जाल्या की गोंयांत कोमदाद जागो कितलो आसा, कितलो तो एन्क्रोच जाला, कितलो फ्री आसा, कितलो खऱ्यांनीच लिगली विकला, हे खंयसरूच डेटा सरकारा कडेन ना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन ना, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन ना. सो हेचेर एक्चुअली अभ्यास जावपाक जाय, हेचेर एक्चुअली ऑडिट जावपाक जाय. कित्याक अशेंच जर हे चलत रावले जाल्यार गोंयकार आतांच लँडलस आसा. कित्याक फॅमिली वाडत आसा, प्रत्येकाच्या एका एका फॅमिलीन 4-4 वाटे 10-10 वाटे जाला. सो त्या भुरग्यांक जे लँडलस आनी होमलस आसा पळय ते अशेंच लँडलस आनी होमलसूच सदांच उरतले. सो हें उरपाक जायना. सो आनी कोमदाद हो आमचो रायट आनी तो कितें तुका सवाय भितर मातसो मेळटा. बाकीचे जर लँड आमी गेले, प्रायवेट लँड गेले जाल्यार ते गोंयकारांच्या हाती भायर पावले आनी ते ह्या सरकारानूच पावयला. कित्याक आमच्या गोंयांत लँड प्रोटेक्शन ना, लँड सिलींग एक्ट ना. प्रायव्हेट उद्देगांनी 80% जॉब गोंयकारांक मेळचे म्हणून गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आमदार विजय विधानसभेत विधेयक हाडटा. द गोवा स्टेट एम्प्लॉयमेंट बिल 2024 ह्या अधिवेशनात चर्चा आनी मान्यतायेक घेवचे म्हणून विधिमंडळ सचिवाक चीट बरयल्या. प्रायव्हेट कंपन्यांनी चडश्यो नोकऱ्यो भायल्यांक वतात म्हणून इश्यू. आमी हें बिल की प्रायव्हेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन गोंयांत गोंयकारां खातीर जावचें हे एक मॅन्डेटरी करपा खातीर एक बिल आमी गेले खेपे यूज केलें. हे दुसरे फावट आमी हें बिल परते इंट्रोड्यूस केलां.
तें बील गेले खेपे लॉ डिपार्टमेंटाच्या वेटिंगा खातीर गेले म्हणून घाल्ले आनी थंयच तें म्हाका दिसता लॅप्स जालें. म्हणटकीर फुडें केन्नाय सरकाराक विचारलें जाल्यार सरकार तें बील लॅप्स जालें म्हणून सांगतलें. फॉर एग्जाम्पल पोगोचें बील तें तशेंच लॅप्स जालां आतां. सो तश्यो वस्तू लॅप्स जाल्यो म्हणून उरूंक जायना. हाजेर डिस्कशन जावंक जाय आनी सरकाराचो स्टँड हाजेर कितें जावंक जाय, कितें जाता तो लोकांक कळूंक जाय. ताजे खातीर आमी हें बील परतें आनी एकदां इंट्रोड्यूस केल्लें आहा. जेन्ना तें बील प्रायवेट जेंडर बील म्हणून जातलें तेन्ना तेजे फुडल्या डिस्कशनाक आमी पूर्ण म्हायती दितले. दुसरे कडेन हें कितें हें जावन आमच्या स्थानीक भुरग्यांक म्हणल्यार प्रायोरिटायजेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तें कशें जातलें आनी गोंयकार म्हणल्यार कोण हें सगळें डेफिनेशन हातूंत येतलें. पूण सरकारान हे बिलाचेर आपलो स्टँड सांगचो आनी बील डिस्कशनाक येवचें हें म्हजो इंटेन्शन आसा. वेळ्या अधिकाऱ्यांक रिटायरमेंटा उपरांत दिवपी मुजतवाड बंद करात. पात्र अधिकाऱ्यांचे प्रमोशनाक आडखळ जाता म्हणून गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे मुख्यमंत्र्याक निवेदन. पोन्नी पेन्शन स्कीम लागू करात. तशेंच प्रोबेशनार आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक परमनंट करात. रिकामे जागे भरात अशी मागणी. सगळ्यान पयली डिमांड आमचो आसलो की एक्सटेंशन ऑफ सर्वीस. तुमकां खबर आसा की सगळ्यान हो व्हडलो हेडेक जाल्लो आसा थंय. तेन्ना आमकां आमी सगळे वेवस्थीत पद्दतीन आमी सांगलें की हो कसो कितें बाबा आमकां एम्प्लॉइजांक कसो त्रास जाता एक्सटेंशन दिवन. सो हो कंप्लीट आमी मांडलो तेंच्या फुड्यान. ते हे जाले की एग्री जाले. सो आमकां तेंच्यांनी प्रॉमीस केला की हेन फोर्थ ते दिवचे ना आनी दिल्यार तांकां आमी काडपाक लायले की तांकां आसा न्हू तांकां तुमी काडपाक जाय म्हणून. हो आमचो पयल्यान पयलो डिमांड आसलो. सो तुमी मेन डिमांड म्हणजे की एक्सटेंशन ते एक्सटेंशन बंद करचें बंद करचें. हय तें बंद करपाक लागून केल्लो. सेकंड आमचो डिमांड आसलो तो OPS ओल्ड पेन्शन स्कीम. आनी खरोखरच आमी आमच्या चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद तांकां म्हणटा की तेंच्यांनी हो आमचो जो पळय ओल्ड पेन्शन आसा तो इश्यू आसा डिमांड आसा आमचो तो खूब तेंच्यांनी वयर उखलून दवरलो. मुद्दामून तेंच्यांनी आमी जेन्ना आमचें रिप्रेझेंटेशन दिल्लें तांकां की ते आमकां म्हणल्यार म्हाका खूब खोशी दिसता सांगपाक सगळ्या आमच्या गव्हर्मेंट स्टाफाक की आमच्या बरोबर आमचे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमच्या वांगडा ह्या विशयाक आसा म्हणून तेंच्यांनी आमकां बरें मार्गदर्शन दिलें. एसटींक राजकीय आरक्षण मेळचें म्हणून मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी आक्रमक. 5 फेब्रेराक विधानसभेचेर मोर्चा भरपाची शिटकावणी. ते आदी सरकाराक मेळटले. सरकारान योग्य निर्णय घेवचो. आमकां रस्त्यार देवंक लावचें न्ही म्हणून मिशनाचे फुडारी उलयले. एसटी रिझर्वेशनाचेर मुख्यमंत्री खंय लोकांक पिशें करता. मेळपाक जाय आशिल्लें धरून पॉलिटिकल रिझर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. पूण अजूनय आमच्या पदराक आमचो सरकार जावन आमकां कायद्यान फावता तें दिवपाक सोदिना. घडये सरकारा चिंतता आसतलो की हे आदिवासी लोक कितें करतले ते बेश्टे उलयतले बळ मारता वयतले अशें घडये एखादी सरकारा कडेन सरकाराचो समज जाला आसतलो. आमी आतां एक मतान एक ठराव घेतला की आमी ह्या 15 दिसां भितर आज 23 हे जे दीस उरतात म्हणल्यार आज 23 7 आनी 5 ऑलमोस्ट मे बी 12 डेज सरकाराक मेळटात. सरकारान ह्या 7 दिसां भितर समज कितें केलो जाल्यार आमी 5 तारखेर फेब्रुवारीचे 5 तारखेर आमी असेंब्लीचेर वेगवेगळ्या मोर्चा व्हरतले आनी तो मोर्चा आमचो आसतलो पिसफूल बिकॉज आमी पीस लविंग. की 5 तारीख आमी विधानसभेचेर आमचो एसटीचो मोर्चा घेवन येतले. सगळे जे आमचे एक सभापती आनी त्या शिवाय 39 आमदार जे आसा तेंच्यांनी आमकां विधानसभेन वेलकम करपाक रावचें. दुसरी गजाल सरकार सीएम पण आसा न्ही एक ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन आनी तो लोकांक मिसगायड करता आसा आपली सादोवपा खातीर. आमची सादोवपा खातीर न्ही जाल्यार सादून दाखोवचें आमचे रिजर्वेशन मुद्दो आहा तो सोडून दाखोवचो. कित्याक पासत गव्हर्मेंट हें करना कित्याक पासत दिना दिसता सरकार एखादें आमी ग्रांटेड करता न्ही. फाल्यां सावन म्हापशेची बोडगिणीची जात्रा.
देव बोडगेश्वराचो आज वर्सुकी दीस जालो. जागृत आंगवण सांगण्याक पावपी म्हणून बोडगेश्वराक लोक मानता. म्हापशेकारांचो तो राखणदार. गोंयचे तशेंच भायले लोक मोठ्या प्रमाणात ह्या जात्रेक येतात. बोडगिणी फेरी सुरू. 31वा वर्धापन दिन आसा. आयज 23 तारीख जानेवारीच्या 2024 तेन्ना तशेंच फाल्यां 24 जानेवारी आसा. बोडगेश्वराची श्री बोडगेश्वराची जात्रोत्सव आसा. 89वा जात्रोत्सव आसा. तेन्ना हांगा सगळे परवा म्हणजे आमची कमिटीची पुजा तेजे नंतर सत्यनारायणाची वेगवेगळी पुजा आसा. नुस्तेकारांची आसा, टेम्पोकारांच्या, रिक्षाकारांच्या, म्युन्सिपालिटीच्या, व्हेजिटेबल वेंडर्स आसा. कारण असे प्रोग्राम करून हे जानेवारीचे 23 तारीख ते फेब्रुवारीचे 4 तारीख हो प्रोग्राम चालूच उरतलो. फेरी आसतली, महाप्रसाद आसतलो. तेन्ना वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले. भजन आसा, किर्तन आसा, वादन आसा, भावगीत आसा, भक्तिगीत आसा, अशें गायन आसा, अशें वेगवेगळे नृत्य प्रोग्राम आसा. अशे वेगवेगळे प्रोग्राम हांगा दवरलेले आसा. आयच्यान आमचे प्रोग्राम सुरू जाता 23 तारीख ते 31 तारीख पर्यंत. आणि ह्या सगळ्या प्रोग्रामाक जशें आमचे हे जाले, पुजा जाली, आरती जाली की महाप्रसाद आसा, तेन्ना सगळ्यांनी हांव सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्यांनी येवचे, महाप्रसाद हे करचो. तशेंच आमी मुद्दामून आतां म्हणजे सांगपाचें म्हणजे मुद्दामून बरे बरे प्रोग्राम घेयला गायनाचे आनी भायले कलाकार हाडला आनी ते मिक्स केला. म्हणजे आमी अशें करूं ना की भायले कलाकार हाडला, गोंयच्या कलाकारांकूय संदी दिल्लेली आसा आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर. तेन्ना म्हाजी विनंती आसा सगळ्या भाविकांक, महाजनांक, गोंयच्या लोकांक, बार्देशच्या लोकांक की तेंच्यांनी सगळ्यांनी उपस्थिती लावची. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.